गोंयचो सुपर सीएम जो मुखेलमंत्र्या सयत हेर मंत्र्यांकूय आपल्या हातान नाचयता तोच सुपर सीएम भंडारी समाजाच्या लोकांच्याच हातान भंडारी समाज काबार करपाचें कारस्थान करता असो आरोप गोंय फॉरवर्डाचो कार्यकारी अध्यक्ष किरण कानोळकारान केला. गोंयचो उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकार अजून ताका बरो वळखना असोय चिमटो उपमुखेलमंत्री आजगांवकाराक कळला. हो इलेक्शन कमिशनर म्हणटा पळय गोंयचो हो सरकाराच्या हातींतली कटपुतली ही बावली. हांवें सांगलें तर एकलो कोण तरी असो हाडटा पेपर जो रिंग मास्टर आहा हाडटा आनी अशें करते ऑफिसरांची बाबड्यांची नाका जाल्ली ते कांयच करूंक शकना. हो सगळ्यांचेर अन्याय जाल्लो आहा. म्हाका दिसता हो सुटावो सरकारान आयच्या दिसा भितर करचो पडटलो की बाबा खरेंच केन्ना इलेक्शन घेता बाकीच्यो कांय गोश्टी आहा ह्यो आयच्या एका दिसा तुमी रातचे बसोन सगळें ठरोवंक शकता आनी सकाळी कोर्ट उगडच्या पयलीं कोर्टान दिवपाक शकता. जाल्यार हें करपाक कितें आहा तर हें करूंक शकता न्हू रातभर बसोन. ह्या सरकाराक रातची कामां करपाची चड संवय आहा. सुपर सीएम सगळे जाणा मरे गोंयान सुपर सीएम कोण म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आहा. तो लायव्ह पळयता जाल्यार तोय म्हणटलो गाळी घालता आसतलो म्हाका थंयसून. म्हजो मित्र तो, म्हजो फ्रेंड, म्हजो वोटर, सगळो म्हजो तो. ऑफिसरांक हे खरें म्हणचे जाल्यार म्हजें नांव हांव चार्ज करता ह्या सरकाराक. हांव चार्ज करता त्या मनशाक सुपर सीएम म्हणटा ताका हो भंडारी समाजाक सोंपोवंक उठलेलो आहा. कारण UD मिनिस्टर भंडारी समाज आहा. तो ऑफिसर सो कॉल्ड पिळणकार आहा हो भंडारी समाजाचो आहा. आरक्षण जे आहा हे OBCचे आहा. म्हणजे हेच लोक सारके करिना. हे करून हे मुद्दम तेंचे कडसून घेवन तांकां समाजाचे दृश्टीन काबार करपाचो हो तेंचो प्रयत्न आहा. हांव म्हजो हो चार्ज तेंचेर. आमचो बाबू आजगांवकार सदांच सांगता आमचो मुख्यमंत्री खंय बहुजन समाजाचो कैवारी. हांव नकळो मुख्यमंत्री बहुजन समाजाचो कहो कैवारी. गडे मुख्यमंत्री कैवारी आसात पूण हांवें जो एक म्हटलो हंटर मास्टर जो सुपर सीएम म्हणून आहा तो कोणाचो कैवारी. बाबून ताका खंय कितलो वळखला. आनी बाबू जर म्हणटा कैवारी जाल्यार 27% आरक्षण जावंक ना हेचेर बाबून केन्ना लक्ष घातलां. ताका लागून आपल्याक जर कांय नॉलेज ना जाल्यार उलोवचें न्हू. हांवें सांगलें न्हू हांव स्वता भंडारी समाजाचो, हांव स्वता बहुजन समाजाचो आहा. आमकां कळटा राजकारणान हेंच्यो गेमी कितें चल्ल्यात पळय त्यो. हांव हेंच्या राजकारणाक बळी पडचो ना. हांव त्या ऑफिसराचेरूय हें करपाक वयचो ना. करपाक जाय जाल्यार हो सरकारान मुख्यमंत्र्यान तेंच्यांनी काडून उडोवपाक जाय. खरो म्हणशें जाल्यार मुख्यमंत्र्यान राजिनामा दिवचो. पब्लीक फंड पिड्ड्यार जाले. आमी RTI मागतले. ह्या सुप्रीम कोर्टाक जे आतां पळय मुद्दम गेल्यात ते आमी ऑलरेडी RTI घालपाची तयारी केली. ती आदवोगादांक कितले पयशे फारीक केल्यात पळय वयर ते आमी लोकां मुखार हाडटले अंडर RTI. आनी बाकीचेय सांगूंक शकता आयचो जो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जाल्लो आहा स्पीकर माननीय स्पीकर सभापती बाब राजेश पाटणेकरान हाचेर बारीक लक्ष दवरचें. फाल्यां आपल्याच्याय फाटीर हेजेर बडी मारून घेवची न्हू. हें तेणेनूय तितलेंच लक्षान घेवचें. कित्याक शेवटी तो सुप्रीम कोर्ट तो तुमच्या हातींतलो वयलो सरकार न्हू, मोदी सरकार न्हू तो की तुमकां खंयसरूय वाटयतलो. हेका लागून निर्णय बेगीन दिवचो डिस्क्वॉलिफिकेशनाचो आनी योग्य दिवचो.